सेईंग हा स्टीच इन टाइम सेव्स 9 म्हळ्यार पयलींच जर तुवें साल्वार केलें जाल्यार कितें तरी तुजें उरतलें म्हणून. स्पीकर सर, बांद ब्रीच म्हणटा जो जाता ताका एक 5 कॅटेगरीज आसात. एक अशें आहा की थोडे बांद निग्लेक्ट जाल्यार वर्सांचे वर्सां दिवार बिवार आसात ते करमळे बी थंय मँग्रुव्ज भितर जातात. हे बांद रिनोवेट जर करतलो आनी फ्लड प्रिवेंशन तूं करतलो जाल्यार ताका खूब पयशे जाय. जे पयशे तुजे कडेन ना आनी ते तुजे कडेन येवंक शकना इजिली. स्पीकर सर, सेकंड दुसरे एक कॅटेगरी आहा जे बांद लोकल फार्मर मॅनेज करतात. पैंगिणी 2021 बांद आशिल्ले जे ब्रीच जाले सलायन उदक भितर सरलें. हे बांद लोकल फार्मर मॅनेज करताले. असल्या शेतकऱ्यांक तुमी टॅक्निकल आनी फायनान्शियल सपोर्ट पसून दिवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, आनी एक कॅटेगरी आहा जे बांद डिपार्टमेंट मॅनेज करता. फॉर एग्जाम्पल 2023 ऑशेल शिवोली एक 500 मिटराचो क्षेत्रपाळ टेम्पल म्हणटा थंय बांद आशिल्लो, वीक आशिल्लो, तो क्रॅक जाले, उदक भितर आयलें, सलायन उदक शापोरा रिवरांतल्यान भितर सरलें. गेले 2 वर्सां शेतकरी मागतात पंचायती कडेन प्रोटेक्शन वॉल बांद. हो इश्यू रेज केला ग्रामसभेन, विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीन. लोकल बॉडी आनी गव्हर्मेंट हॅज नॉट एक्टेड. स्पीकर सर, कितलेदां तुजे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल हे बांद इन्स्पेक्ट करतात. एवरी सोईंग सिजनाचे पयलीं तुजो सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंट शूड इन्स्पेक्ट बांद. हें जायना. स्पीकर सर, थोडे अशें आसता की बांद कन्स्ट्रक्ट केल्ले सारके पोचेक आसतात. 3 वर्सां पयलीं एक 25 मिटरांचो बांद आजोसी म्हणटा थंय रिपेर केल्लो 5 लाख रुपया मोडून 6 म्हयन्यांनी गेलो. जाताच हेंय जाता. सो स्पीकर सर, अशें आहा की थोडे टेनंट असोसिएशन एलाव करनात. कित्याक तांकां कितें जाय, तांकां एग्रीकल्चर वचून नुस्तें जाय. सो सारांश कितें, सारांश असो की एक प्रोटोकॉल बांद मेंटेन करपा खातीर एक प्रोटोकॉल आमी इस्टॅब्लीश करपाक जाय ह्या सभागृहांत. स्पीकर सर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, लोकल फार्मर असोसिएशन, लोकल टेनंट असोसिएशन, पंचायत आनी WRD आनी एक जॉयंट कमिटी करून सगळे बांद इन्स्पेक्ट करप एटलिस्ट 2 वर्साक. आनी फंड्स यूज करप मनरेगा. तूं शेतकऱ्याक पयशे दिवं येता की तुजोच बांद तूं रिपेर कर, तुका आमी पयशे दितात. मनरेगाचे फंड आहा स्पीकर सर. आनी ताजे फुडें आनी एक इश्यू आहा, एक ड्राफ्ट खजान पॉलिसी म्हणून आहा जी अबेयन्सान दवरल्या. स्पीकर सर, CZMPन पसून ती इट वॉज सपोज टू बी पार्ट. आतां ही पॉलिसी ड्राफ्ट खजान पॉलिसी तुमी इम्प्लिमेंट करा. हें स्पीकर सर हांवें जें तुमकां सांगलां इज जनरल, बट इट इज पर्टेनिंग टू फार्मर्स हू फेस द इश्यू ऑफ ब्लिचींग ऑफ बांद्स. तुजेच आन्सर सांगता स्पीकर सर की हो गांवकारी सिस्टम आनी गोंयचे खजान म्हणटा एक युनीक एग्रीकल्चर सिस्टम म्हणून. आनी 18,000 हेक्टर रिक्लेम लँड हातून तूं हे खजनान सेव जाता म्हणून. स्पीकर सर, येदे व्हडली जमीन येदे ल्हान गोंयान needs to be saved, and therefore this issue is to be taken seriously. Thank you, Speaker.